मोगाच्या भावा भयणींनो, आमचें जिवीत कशे तरेन फळाबरी जावंक पावता, कशे तरेन आमच्या जिवितांत संतोश आनी खुशालकाय येवन पावता, हाचो संदेश हो आवाज आमी आजच्या शुभ वर्तमानांत आयकला. जेजू सदांचो वावर कोत्तालो. वावर म्हणजे देवाचें उतर परगडप, आमचे बरें ना ताका बरी करप. हो वावर कोत्ताना एक वस्तरी देवाच्या आवयची स्तुती करता. म्हणटा खरेंच तुमची आवय सुभागी, कित्याक संवसारांत असलो भुरगो तिणें हाडलो. पूण जेजू म्हणटा कोण सुभागी? जो देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटा, खरेंच तो सुभागी. मारयेन जेचें उतर आयकलें आनी सांबाळलें आख्खें जिवीतभर. अशें करतना ताका खूब दूख सोसूंक पडलें. त्या वेळार तिणें उतर सांबाळलें. खरेंच ती सुभागी. आमी सुभागी जावंक पावता जर आमी देवाचें उतर आयकतात आनी तें आमी उतर देवाचें उतर आमकां शुभ वर्तमान मेवता. तशेंच जेन्ना आमच्या घरांनी आसता आनी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना आमकां देवाचें उतर मेवता. पूण तें उतर आमी सांबाळूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. आनी ते उतर प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारल्यार आमचें जिवीत खरेंच सुभागी जातलें. आमच्या जिवितांत खुशालकाय येतली आनी आमचें जिवीत फळां बरें जातलें. तर आजच्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकुया. खूब विचार करून तें आमी सांबाळया.